शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडोवचे पयलीं मिनाची येरादारी सुरू केली जाल्यार फुडल्या परिणामाक तोंड दिवपाक सरकारान तयारी दवरची अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दिल्या। वेदांत कंपनीन सरकाराक विकतो घेतला असो आरोपूय शेतकारांनी ह्या वेळार केला। पिळगांव सारमानस रस्त्या कुशीक फकत 5 घरां आसात असो अहवाल तयार करून ह्या रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्ल्यान शेतकार सामके चाळवल्यात। बायला भुरग्यां सयत बिरेस्तारा पिळगांवच्या शेतकारांनी शक्ती प्रदर्शन करीत सरकाराक आव्हान दिले। शेतकारांचे आंदोलन मोडून काडटले अशें हालींच कांय ट्रक मालकांनी म्हणिल्ले, ताचोय शेतकारांनी निशेध केलो। मिनाची येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकारांनी सुरू केल्लें आंदोलन अजूनय मिटूंक ना, ताका लागून फाटल्या 22 दिसांच्यान वेदांताच्या खणी वयल्यान मिनाची येरादारी बंद आसा। ती आमकां ह्या शेतकऱ्यांक आनी जे आमचे जे वर्कर आसा हे लोकांक विकते घेवंक शकले ना, पण जवळ जवळ सरकाराक मात ते विकते घेवपाक शकले। कित्याक तर आयच्याच पेपरार येयला की गोवा राज्य सरकारान ताका रात्रन दिवसान ह्या भरधाव रोडान ताका ट्रान्सपोर्ट व्हरपाक परमिशन एवलाव केलेलें आसा। आनी आमी इतलेंच सांगूंक सोदता की आमी सुद्दां ह्याच दिसाची वाट पळय आसले की हो ट्रान्सपोर्ट जो आसलो तो मेन रोडानसून व्हरपाचो आसलो। कित्याक तर कंपनीन स्वता आपल्या पांयाचेर कुराड मारून घेतलेली आसा। कित्याक तर ह्या ट्रान्सपोर्ट जो मेन रोडारसून व्हरपाक आसा तेजे आमी शस्त्र आमचे कडेन लास्ट आहले त्या शस्त्रा पर्यंत आमी पावल्ले आयज, आनी त्या शस्त्रा कडसून कितें जावपाक जाय आसलें तें कायदेशीर जावन येतलें। फाल्यां अशें म्हणनाका की आमी ह्या पब्लिकान ही मायन बंद केल्या हेजेर कोणीच विचार करचो ना। कित्याक तर आमी कंपनीक खुबशे टायम दिल्लो की आमचे 2 जे विशय आहा ते सॉल्व करा म्हणून। आता 3 जाण 4 जाण एकटिडी आसा न्हू गांवान न्हू, तिंच्यांनी आता ते पोर्तुगीज जावं नाका सांग, पोर्तुगीजांनी लुटून गोंय गेल्ले पयलीं, ते आतां जावं नाका सांग तेंकां। आमी एकवटान आसा ते शेतकरी न्हू, खरें हांव वालोर दिता तेंकां, म्हाजो न्हू खरें दिसता म्हाका रोडोंक येता हेंकां लागून। खरें ते एकवटान रावले, एकवटान आमी तशींच रावतलीं आनी हेंकां न्हू हें करूंक दिवचें ना आमी। हांगासर आतां तो हांकां न्हू 5च घरां म्हणून सांगता न्हू, आमकां हांगा आमच्या वाड्यार 35 घरां आहा। आमकां सगल्यांक घरान धुल्लोय पडटा, आयदनां सगळीं पाड जाता, सगळें खावंक जेवंक सगळें आमचें पिड्ड्यार जाता। शेतां भाटां पोरसां कांयच आमची सगळीं पाड जाल्लीं आहा। आनी ते आतां जर ट्रान्सपोर्ट हांगासून करपाक सोदता पळय व्हरपाक सोदता, आनी आमी तो व्हरपाक दिवची ना। हांगा काजी आसा, पयलींच्यान बेनिफीट तेंच्यांनी कांयच दिवंक ना, आनी आतां जर ट्रान्सपोर्ट तेंच्यांनी चालू केलो जाल्यार आमकां त्या काजींचें कांय मेळपाचें ना। आनी पयलीं हांगा जातालो तेन्ना तरी ते दीत नासले, आनी थंय जाल्यार थंय दिवचेच ना। परतून तेंच्यांनी ही शेताचे हे सकयल उदीक भरून थेयला, मगरां आसा, सगळे सोरोप बीन रावता भितून, पण कांयच ते विचार करिना। ते बरे बरे मनशांक गड्डरता आनी कामां चलयता। हे तुमी गव्हर्मेंट आसा आनी हे आसा आमचे कंपनी, तेंच्यांनी विचार करचो हेजेर। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।